घेवचे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा जय हो. भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्या मानेस्ताक माचेर आपयता. आमचे प्रदेश अध्यक्ष गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे विनंती करता की ताणे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगजी हांकां घेवन माचेर येवचे. विनयभाई, रिटर्निंग ऑफिसर मामरे सर, सगळे कार्यकर्ते जे उभे असतात सगळ्यांनी बसून घेवचे. आयच्या संघटन पर्वाची सुरुवात साधारणशे 2 सप्टेंबराक आम्ही सुरू केली. प्रायमरी मेंबरशिप, ऍक्टिव्ह मेंबरशिप आणि ताजे नंतर बुथाचे निवडणुका आणि बुथाच्यो निवडणुका झाल्यानंतर काल पयर 2 दीस जाले सगळ्या मतदारसंघातल्या मंडळा अध्यक्षांची निवडणुका झाल्यो आणि आज जो खास कार्यक्रम आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग यांच्या उपस्थितीत जाता. जे नवीन मंडळाचे अध्यक्ष निवडून आले त्यांचे फेलिसिटेशन करपाचो कार्यक्रम असा. या कार्यक्रमाक हाजीर बसले सगळे मानेस, तसे उपस्थितांमध्ये हजर असले सगळे मंत्री, आमदार, सगळे मंडळाचे अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष, प्रदेशाचे सगळे वांगडी, सगळे कार्यकर्त्याचे हांव स्वागत करता. आणि या संघटन पर्वाच्या सुरुवातीक सावन आम्ही जे टार्गेट दवरले 4 लाख मेंबरशिपचे आम्ही सगळ्यांनी पूर्ण केले असा. त्याच्या खातीर मोठे ताळे मारून आम्ही सगळे कार्यकर्त्याचे अभिनंदन करूया. त्याचप्रमाणे ऍक्टिव्ह मेंबरशिप असतली, मंडळा अध्यक्षांची निवडणूक असतली. निर्विघ्नपणे आम्ही सगळ्या मतदारसंघांनी ओके 2-3 मतदारसंघाचे आज सांजे असतले होते, बाकीच्या मतदारसंघांनी जातल्यो. सगळे मतदारसंघाच्या निवडणुका व्यवस्थितपणे आम्ही सगळ्यांनी पार पाडलेली असतात. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि आयच्या कार्यक्रमात तुमका सगळ्यांक येवकार दिवपाक आमचे जनरल सेक्रेटरी ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर यांच्याकडे विनंती करता. माचेर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर हांगासर उपस्थित आमच्या पक्षाचे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी श्री अरुण सिंगजी, पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे, आमचे हांगासर उपस्थित आदले अध्यक्ष आणि खासदार आदले बा विनय तेंडुलकर, जनरल सेक्रेटरी दामू नायक, आमचे रिटर्निंग ऑफिसर प्रेमानंद मामरे सर, हांगा उपस्थित गोंय सरकारातले सगळे मंत्री, आमदार, पक्षाचे 36 मतदारसंघांचे जे इलेक्शन झाले त्या इलेक्शनान निवडून आलेले सगळे नवे अध्यक्ष, आदले अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी पार्टीचे त्या मतदारसंघातले सगळे उपस्थित कार्यकर्ते, भावानो भयणीनो, खूप कमी टायमा भितर आयज ही मिटींग आपयली. अरुण सिंगजी गोंयान आशिल्ले आनी तेका लागून कालूच आमचो सगळो इलेक्शन प्रोसेस 36 मतदारसंघातलो हो जाल्लो आसा. कांय मतदारसंघ आयज पर्यंत कंप्लीट जातले आणि अशें करून जे अध्यक्ष जावपायतात, जे अध्यक्ष जाल्यात त्यांचे सगळ्यांचे त्यांच्या उपस्थितीन एक स्वागत करचे आणि त्याच बरोबर जे पयलीं आशिल्ले तांकां जे आउटगोईंग आशिल्ले, आउटगोईंग कोण ना सगळेच काम करपी आणि तेका लागून त्यांचो एक सन्मान भोवमान करचो. हेका लागून खरें म्हणजे आयची ही मिटींग आसा त्या निमतान त्यांची भेट जातली, उलोवप जातले. आयच्या मिटींगेक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता आणि विश्वास आसा की तुमच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वा सकयल आमच्या त्या मतदारसंघ सगळ्याच मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचो ध्वज जो आसा तो फुडें वतलो आणि त्याच बरोबर आमकां जैत जे आसा ते जाता ते प्रत्येक इलेक्शना भितर भारतीय जनता पार्टीक मेळटलो हो विश्वास दवरता. परत एक फावट माननीय आमचे अरुण सिंगजी, आमचे मुखेलमंत्री, आमचे सदानंद तानावडे, माचे वयले बाकी सगळे मानेस, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. विचार उतर सोपयता सगळ्यांचे स्वागत परत एकदा धन्यवाद. देव बरें करूं. आमचे जनरल सेक्रेटरी खास करून आयच्या या कार्यक्रमाक ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी राज्यसभेचे खासदार अरुण सिंगजी खास करून आयच्या या कार्यक्रमाक आयिल्ले आसात. आमचे माजी मंत्री आणि आमदार कुडचडेचे निलेश काब्राल यांच्याकडे विनंती करता की ताणे फुलां भेटवून त्यांचे स्वागत करचे.
आयज आम्ही सांगला त्याप्रमाणे मंडळाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जे झाले असतात त्यांचे आम्ही हांगा फेलिसिटेशन करतले. दाजी साळकार पेमेंट शेट तुमच्या सगळ्याचे स्वागत झाले असा. हांव प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे नाव आसतलो त्याप्रमाणे नवीन निवडून आयिल्ले आमचे मंडळाचे अध्यक्ष ताका घेऊन आदलो जो अध्यक्ष असा ताणे आपले जनरल सेक्रेटरी घेऊन मतदारसंघाचो ताणे माचेर येवचे आनी त्याचे फेलिसिटेशन स्वीकारचे. परत सांगता आमचो जो निवडून आयिल्लो नवो अध्यक्ष असा ताका त्या मतदारसंघाचो आदलो अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी आयिल्ले आसा तांच्यांनी ताका घेऊन माचेर येवचे आणि त्या या उजवे सायडीच्यान येवन आपलो सत्कार घेवचो आणि त्या सायडीच्यान सकल देवचे. पहिले सुवातेर मांद्रे मतदारसंघाचो नवनिर्वाचित अध्यक्ष असा उत्तम पोगरे. सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे विनंती करता मोठे ताळे मारून त्यांचे अभिनंदन करचे. मांद्रे मतदारसंघाचे आदले अध्यक्ष मधु परब बी पावला. पेरणे सिद्धेश पेडणेकर. पेडणे सिद्धेश. उषा नागवेकर तुळशीदास बरोबर आहेत त्याच्या. बिचोले डॉक्टर कस्तूर पाटणेकर. टीव्ही सुमित देसाई. हांव परत सांगता जो नवो अध्यक्ष झाला त्या अध्यक्षाक पयलींच्या अध्यक्षान आणि जनरल सेक्रेटरीन घेऊन माचेर येवचे. सगळ्यांची नाव घेवप ना. नवीन अध्यक्षाक घेऊन आपल्या मतदारसंघाचा आदला अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी माचेर येवचे. बिचोले डॉक्टर कस्तूर पाटणेकर. बिचोले टीव्ही सुमित देसाई. टीव्ही मतदारसंघ. नवा अध्यक्ष मुखार रावपाचो त्याच्या फाटोफाट आदलो अध्यक्ष आणि जनरल सेक्रेटरी सुमित देसाई. म्हापसा योगेश केडेकर. म्हापसा योगेश केडेकर. शिवोले मोहित चोपडेकर. कृपया सगळे कार्यकर्त्यांकडे विनंती असा मोठ्या ताळ्याने त्यांचे अभिनंदन करचे. सगळं मतदारसंघ या अध्यक्षाच्या हाताने आम्ही दिलेला असा. शिवोले मोहित चोपडेकर. शिवोले मतदारसंघ. सालेगाव मतदारसंघ गौरेश मडकईकर. सालेगाव गौरेश मडकईकर. सालेगाव कॉन्स्टिट्युएन्सी. कलंगूट समीर चोडणकर. ताळयो मारपाचे बंद नका. ताळयो चालू दवरूया. आमचे थोडस प्रेशर आणि शुगरही कमी जातले. कलंगूट समीर चोडणकर. परवरी विनीत परब. विनीत परब परवरी. अळडोणा रणजित उसगावकर. अळडोणा रणजित उसगावकर. पणजी पुंडलिक शेट्ये. पुंडलिक शेट्ये पणजी. तालेगाव विवेक भंडारे. तालेगाव विवेक भंडारे.
सांताक्रूज संदेश शिरोडकर, सांताक्रूज संदेश शिरोडकर. आम्ही आत्ताच जेवण घेतलं सगळ्यांनी, जो टाळी कंजूसी करणार त्याला निजे येते. सांताक्रूज संदेश शिरोडकर. सांतांद्रे तुषार बोरकर, सांतांद्रे तुषार बोरकर. कुंभारजुवे योगेश पिळगावकर, कुंभारजुवा योगेश पिळगावकर. मयम संदीप पारसेकर, मयम मतदारसंघ. साखळी मतदारसंघ रामा नाईक, साखळी मतदारसंघ रामा नाईक. कोरे मतदारसंघ श्रीपाद गावस, श्रीपाद गावस. वाळपय मतदारसंघ रामू जानू करवत. प्रियोळ मतदारसंघ अनिशा आनंद गावडे. फोंडा हरीश सदानंद नाईक, फोंडा. सगळे माझे ताळे वडे जाऊ दे. कोंडा हरीश सदानंद नाईक. शिरोळा मतदारसंघ अक्षय गावकर. मारमुगा अविनाश नाईक. वास्को सिद्धार्थ कासकर, वास्को सिद्धार्थ कासकर. दाभोले सचिन चौगुले, दाभोले सचिन चौगुले. कोरतालेम सतीश पडवलकर, कोरतोलेम स्नेहा भागवत. फातोर्डा श्वेता सुजय लोटलेकर. आता नाही कुरतरी जातरी श्वेता.
कुट्टाळे सतीश पडवळकर, कुर्तोरीम स्नेहा भागवत, पातोर्डा श्वेता. ताळे कंजूशी करणार आम्ही, कारण नवीन अध्यक्ष असतात, यंग असतात, त्यांचा जोश वाढवपाक जाय. वडगाव अभिषेक काकोडकर, मागे नावेले विजय सुरमे, वडगावच्या नंतर नावेले. नावेले विजय सुरमे कुंकळे, कुणाल किशोर खोलकर कुंकळे, अरुते नावेले पडलं कुंकळे. कॅपे कृपेश वेळे, कॅपे कृपेश वेळे. संजय कृपेश रे. त्याच्यानंतर पुढचरे मनोज नाईक, कॅपेच्या नंतर पुढचडे मनोज. सावड्डे कपिल नाईक, सावड्डे कपिल मुखारराव. ग्लास फाटल्या हात दौड त्याचे, ग्लास फाटल्या हात सांगे राजेश गावकर, राजेश. आणि काणकोण प्रभाकर गावकर. आमच्यामध्ये आमचे मंत्री निळकंठ हळणकर बालासाहेब मुखार येऊन बसले गेले. निळकंठ हळणकर सर, मायकल लोबो, मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा, कृपया मुखार येऊचे. दोन रो पाचशे खटल्यानंतर काय ती खुर्ची सेकंड रो. आमदार मायकल लोबो सेकंड लाइन कशी आहे. मिनिस्टर अलेक्स सिकेरा, काणकोण प्रभाकर गावकर, सगळ्यांकडे विनंती करतात, सगळ्या अध्यक्षांचे आम्ही फेलिसिटेशन केले असतात. तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या टाळ्याने त्यांचे अभिनंदन करते. भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा. आणि ह्यो सगळे निवडणुका घेवपाक, सगळे बुथाच्यो निवडणुका घेवपाक आणि सगळ्या मतदारसंघाच्या अध्यक्षाच्या निवडणुका घेवपाक स्टेट आरओ म्हणून ज्याची निवड जाल्ली ते आमचे प्रेमानंद मामरे सर, त्याच्या
बरोबर जे डिस्ट्रिक्टाचे दोन आमचे आरो असले आमचे ॲडव्होकेट मनोहर आडपईकर आणि ॲडव्होकेट विश्वास सतरकर यांच्यानी अत्यंत निर्विघ्नपणे सगळ्यो निवडणुका घेतलेल्या असतात. त्यांच्या खातीर त्यांचे फेलिसिटेशन या वेळाचेर आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरीच्या हस्तुके केले गेले होते. इलेक्शन आरो त्यांच्याकडे मोठे ताळ्यो कारण इलेक्शन ह्यो सगळ्यांच्या फाटी लागून व्यवस्थितपणे इलेक्शनात गडबड न जाता त्यांच्यानी इलेक्शन व्यवस्थितपणे पार पाडलेले असतात. त्यांच्याकडे त्यांचे मोठ्याने अभिनंदन. आणि त्याचबरोबर अपिलिंग ऑफिसर आणि आमचे सिनियर मोस्ट लीडर गोविंद पर्वतकर सर अपील आयले पण सगळे त्याने न्यूट्रल केले. जितले अपील आले तिथले न्यूट्रल करून व्यवस्थित इलेक्शन घेतले. नवीन निवडून आलेल्या सगळ्या अध्यक्षाचे परत एक फाटी अभिनंदन. आमचे प्रदेश अध्यक्ष सदानभाई यांच्याकडे विनंती करता आमचं सगळ्यांक मार्गदर्शन करता. भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशात आयोजित केलेल्या आजच्या सगळे 36 मतदारसंघातले नवनिर्वाचित मंडळाचे अध्यक्ष या सगळ्यांचा सन्मान आणि माजी अध्यक्षांचा सन्मान करपाच्या कार्यक्रमात व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे गोय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडियाचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी खासदार अरुण सिंगजी, आदले आमचे पार्टीचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकरजी, आमचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर दामोनाय, ज्यांच्यानी पूर्ण ही संघटन पर्वाची निवडणूक हाताळली ते गोयचे भारतीय जनता पार्टीचे रिटर्निंग ऑफिसर प्रेमानंद मामरे, उपस्थिता भितर आमचे सगळे मंत्री, आमदार, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, पत्रकार आणि 36 मतदारसंघातले सगळे नवनिर्वाचित मंडळाचे अध्यक्ष, सगळे माजी अध्यक्ष, भावानी भयणानो, हांव चड वेळ अरुणजी मातशें बेगीन वचूं जाय आनी म्हणून हांव मातशें फास्ट कार्यक्रम करता. हांव सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्षांचे अभिनंदन करता. सगळे आमदार, आमचे मंत्री आणि आमचे सगळे त्या मतदारसंघातले मंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी हांच्यांनी आपापल्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे संघटन पर्व जे 4 हातून घेतिल्ले आमी पहिले प्रायमरी मेंबरशीप, एक्टिव्ह मेंबरशीप, बुथाच्यो निवडणुका आणि त्याच्यानंतर मागीर आमची मंडळाची निवडणूक आणि त्यामुळे सगळ्या 36 मतदारसंघा भितर एक बऱ्या तरेन सगळ्यांनी काम केलें आणि कन्सेन्सस घडोवन म्हणजे आमी खंयच पळोवना की एका तरी बुथाची, कारण आमी 1725 पैकी 1500 प्लस बुथांच्यो निवडणुका जाल्यो. पण सगळ्या निवडणुका ज्यो आसा निवडणूक प्रक्रिया जरी आमी केली आसत जाल्यार ते बिनविरोध सगळे कडेन निवडणूक करपाक शकले. आमी हे सगळे करता आसतना मतदारसंघा भितर मंडळाचे अध्यक्ष निवडपाचो ज्या वेळाचेर वेळ आयलो कांय मतदारसंघा भितर 2 नांवां 3 नांवां, कारण आमकां रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें एजीचे. बरेच असे आमचे पार्टीचे सिनियर कार्यकर्ते असतात ज्यांका आमकांय दिसताले की ते मतदारसंघाचे अध्यक्ष जातले, पण एज क्रायटेरिया जी आसा ही देशभरा भितर एक एज क्रायटेरिया घातिल्ली. आणि आमी पयलीं आमचे अरुण सिंगजी जेन्ना हाच्या पयलीं आनी एकदां हांगा गोंयांत विजिटाक गेल्ले कोर टिमी भितर आमी तांकां सांगिल्लें की गोंयचो एक वेगळो विचार करचो, कारण गोंया भितर एक मतदारसंघ म्हणजे एक मंडळ आणि तांच्यांनी भरपूर प्रयत्न केलो, पण एक नॅशनल लेवलचेर जेन्ना एखादी गोष्ट ठरता ती सबंद देशा भितर आमी एक भशेनूच करतात आणि ताका लागून आमकां गोंयांत सुद्दां अंडर 45 विथीन 45 हे आमकां करचें पडलें. आनी म्हाका खूब बरें दिसता मतदारसंघातल्या सगळ्या आमदारांनी तितलोच इंट्रस्ट घेतलो. म्हणजे ज्या वेळाचेर आमी ठरयलें की आमदारांनी आपापल्या मतदारसंघाची कोर टीम जी आसा हांकां घेवन येवं जाय आनी आमी सगळे बसून म्हणजे आमचे गोविंद पर्वतकर असत, एपिलेट ऑथॉरिटी, आमचे दोन्ही महामंत्री असत,
भारतीय जनता पार्टीचे ऑब्झर्वर म्हणजे जे आज हांगा उपस्थित ना संजू देसाय हांच्यांनी सुद्धा एखाद्या हाचेर जर एक वेगळी भूमिका आसत जाल्यार तांचे कडेन उलोवन ती व्यवस्थितपणे हाताळपाचें काम तांच्यांनी केलें. सिद्धार्थ बाब कुंकळकर आसत, सर्वानंद भगत आसत, विनय बाब तेंडुलकर आसत, नरेंद्र सावयकर आसत, दामो नायक आसत, ह्या सगळ्यांनी बसून, कारण म्हाका याद की एक दीस पूर्ण दिसभर 36 मतदारसंघाच्यो आमी कोर टीमच्यो बैठका घेतल्यो. 20 बैठका आमी म्हापसा हांगासर उत्तर गोंयच्या कार्यालयात घेवपाक शकले आणि काय 2-3 मतदारसंघा भितर जे कितें प्रक्रिया करता आसतना 2 नांवां येतालीं आणि ह्या 2 नांवांचेर एक मत जायनाशिल्लें आणि त्यामुळे 1:1 मेळप आणि हे मेळटकच एक नांव फायनली करतकच सुद्धा ताका सहमती दिवपाचें काम तुम्ही सगळ्यांनी केलें आसा. आणि म्हणून बऱ्याच कडेन वेगवेगळ्यो बातम्यो वेगवेगळ्यो येतात. बऱ्याच पेपरांची भितर आयलो की आमदारांनी दबाव घातलो भारतीय जनता पार्टीचेर. कोणेच कोणाचेर दबाव घालो ना. आज ज्यांचो हांगा आमी सन्मान केलो, बरेचशे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आज मंडळाचे अध्यक्ष जाल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीचे पयल्या वेळाचेर 2 महिला हे आमच्यो महिला मंडळाच्यो अध्यक्ष जाल्यो. या 3 आणि त्यामुळे या संबंध हाच्या भितर आम्ही जर या 3 महिला जाल्यो, आम्ही सगळे जर आम्ही प्रक्रिया आमची प्रियोळ आसत, आमची कुर्तोरी आणि आमची प्रियोळ कुर्तोरी फातोर्डा, ह्या 3 ज्यो आसात ह्यो महिला आमच्यो आज आमच्यो मतदारसंघाच्यो मंडळाच्यो अध्यक्ष जाल्ल्यो आसात. आणि हे करता आसतना आम्ही जर भितर बारीक जर पळयलें आसत जाल्यार ताच्या भितर गोंयच्या सगळ्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी भितर आसात. ओबीसी असत, एसटी असत, एससी असत, या सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा हे ताच्या भितर आसा. आणि एक नवीन एक लिडरशिप ही त्या मतदारसंघा भितर आज डेव्हलप जावपाक लागिल्ली आसा. आणि म्हणून हांव खरोखरच खास करून सगळे आमदार, कारण हांव बऱ्याच आमदारांक ते म्हणणे आसले हेका करपाक जाय, म्हजे बरेच आर्ग्युमेंट आसले, पण इट इज वैयक्तीक कांय नाशिल्लें. कारण पार्टीच्या सिस्टमींतल्यान आमकां फुडें वचूं जाय. आणि ऑलमोस्ट सगळ्यांनी, हांव कशें म्हणना की 36तले 36 म्हणना, एक 36 भितर एक 2-3 खंय तरी वयर सकयल जावूं शकता, पण त्याच्या भितर मॅक्झिमम 90% प्लस अबाव करप आणि त्याचे सहकार्य सगळ्यांनी करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणून हांव परत एकदा सगळ्या आमच्या आमदारांचे अभिनंदन करता, त्यांचे धन्यवाद दिता. कारण भारतीय जनता पार्टी हांव 2-4 जाग्याचेर वता तेंच्यांनी बरेचदा म्हणलें की आमी ज्या पार्टीन आसा जाल्यार त्या पार्टीची आयडियोलॉजी आमकां मान्य करपाक जाय. हे जे एफिलिएशन आसा, हे जी उतरां आसा ती उतरांच खऱ्या अर्थान त्या मतदारसंघात तांकां वयर घेवन वचपाक लागून म्हणजे तांकां उबारी दिवपाक लागून पात्र ठरतली. आणि म्हणून ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी पळयलें की न्यू फेसीस, यंगस्टर्स सगळे 45 कोणे तरी म्हाका म्हणलें आतां रुपेश कामत म्हणून आमी एक टीम करुया क्रिकेटची म्हणून, सगळ्यांक क्रिकेट जुने आनी नवे म्हणजे ती जोकिंगली म्हटलें आसत. पूण एक बरें आसा की सगळ्या हातूंतल्यान आमकां काम करता आसतना बऱ्याच मतदारसंघा भितर हांवें पळयलें की ज्या मतदारसंघा भितर 100% बुथाच्यो निवडणुका आमी करपाक शकले. कांय मतदारसंघा भितर आमी बरीच वर्सां आमी राज्य करताले, पण कांय मतदारसंघा भितर एक मतदारसंघातलो एक खंय तरी उरतालो बूथ अध्यक्ष, बुथाची समिती करपाची. पण ह्या वेळाचेर आमी सगळे करपाक शकले. आणि सगळ्यात महत्वाचे हांवें पळयलें की ह्या बुथाचे अध्यक्ष म्हणजे आमचो संदीप सूद प्रोफेशनल इंजिनियर आसा, मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो, पण स्वताहून ताणें सांगलें की आपल्याक आतां इच्छा आसा की मतदारसंघातल्या एका बुथाचो अध्यक्ष जावपाचो. आज आमी ताका एका बुथाचो अध्यक्ष केला, संदीप सूद दाबोळीचो अध्यक्ष. हांवें एक पळयलो की एक लेफ्टनंट कमांडर मुख्यमंत्र्याच्या ऑफिसान काम करतालो मनोहर भाई आसतना आसलो, मागीर आतांचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तांच्या ऑफिसान आशिल्लो कमांडर पाध्ये म्हणून, तो सुद्धा एका बुथाचो अध्यक्ष जाल्लो आसा. आणि त्यावेळेस निवडणुकीच्या संदर्भात आम्ही पयलीं म्हणटाले की अध्यक्ष बुथाचे इलेक्शन येता सोदपाक वयताले. आज आमी ठामपणान सांगपाक शकता की भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष जे आसात ते त्या भागातले कॅपेबल अध्यक्ष आसात. आणि हेच अध्यक्ष येणारी 2027 निवडणूक जी आसा ही निवडणूक भारतीय जनता पार्टीक जय मिळवून दिवपी अध्यक्ष आसात. आणि ही कॅपॅसिटी, कारण हांव पळयलें की वेगवेगळे हांव 5-6 मतदारसंघाचे डिक्लेरेशनाक गेलो. हांवें पळयलें ज्या तरेन फुलां दिता आसतना, तेंचे पुष्प दिता आसतना, फूल दिता आसतना एक त्यांचे भितर एक वेगळेपण, वेगवेगळे प्रोफेशनल ते सुशिक्षित बरे बिझनेसमॅन प्रोफेशनल्स असे वेगवेगळे मतदारसंघातल्या समितीचे आमकां अध्यक्ष म्हणजे आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा त्याच्यापेक्षा सुद्धा बऱ्या पद्धतीचे अध्यक्ष, केवळ एजीक लागून तो एज हांगा मंडळ अध्यक्ष जावना, पण ही एक्सेप्टेड की आपण मतदारसंघातल्या बुथाचो अध्यक्ष जातलो. आणि त्यामुळे आम्ही सगळे जरी काम केलें आसत, आम्ही सदांच म्हणटात की आमचे जशें जशें पोझिशन वाडटा तशें आमचे बेजिकली काम जे आसा ते बेजिकली डायरेक्शन दिवपाचें आसता. पण खऱ्या अर्थान जर काम कोण करता आसत जाल्यार तो बुथाचो अध्यक्ष काम करता. आणि म्हणून बुथाचो अध्यक्ष जर स्ट्रॉंग आसत
जाल्यार तो मतदारसंघ आमचो स्ट्रॉंग जावपाक शकता. आनी म्हणून 2027च्या निवडणूक भितर सगळ्यांनी जरी त्या मतदारसंघा भितर एकठांय जावन जरी निवडणूक लढयली आसत जाल्यार म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ह्या मतदारसंघाचे अध्यक्ष आसत आमचे आताचे आसत पयलींचे आसत ते आनी त्या बुथाचे जाल्ले अध्यक्ष हे भारतीय जनता पार्टीक 2027ची निवडणूक जिखपाक लागून पूर्णपणे काम करतले आनी परत एकदा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता ह्या गोंया भितर परत येतली हो ठाम विश्वास हांव व्यक्त करता. येणाऱ्या 10 तारखेर आमी दोनूय जिल्ह्याचे नॉमिनेशन फायल करपाचे आसात, उत्तर गोवा दक्षिण गोवा. आनी 11 तारीख सकाळी आमचे उत्तर गोवा जिल्ह्याच्या अध्यक्षाची निवडणूक जातली आनी सांजवेळाचेर दक्षिण गोंयच्या अध्यक्षाची निवडणूक जातली आनी तो प्रोसेस जाल्या नंतर केन्ना तरी मागीर प्रदेश अध्यक्ष जे आसात तेची निवडणूक जातली. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सगळे कार्यकर्त्यांक हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जे बरेच जण हांगा पावूना कारण आमी सगळ्यांक हांगा इन्वायट करून आशिल्ले जे हांगा पावूना त्यांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी भारतीय जनता पार्टीक प्रायमरी मेंबरशीप करपाक सबंद देशभर आमी जशे 13.5 कोटी मेंबर केल्ले आसात. गोंया भितर 4,25,000चे कंट्रिब्युशन त्याच्या भितर आसा आनी तो विश्वास व्यक्त करता आनी धन्यवाद. धन्यवाद. सगळ्या मंडळ अध्यक्षाक एकच सूचना आसा, आम्ही सगळे नवीन मंडळ अध्यक्ष आसात. आपापल्या मोबायलाचे सरळ ऍप नमो ऍप आणि वेबएक्स मीट ही प्रत्येकान आपल्या मोबायलाचेर डाउनलोड करची. त्याचप्रमाणे नवीन बूथ अध्यक्ष आमचे सगळे जाल्ले आसात. प्रत्येक बूथ अध्यक्षाक आयताराक महिन्याच्या शेवटच्या आयताराक मन की बात प्रोग्राम नरेंद्र मोदीजींचो कंपल्सरी आज सकून सुरुवात करची कारण तुम्ही आज सगळं चार्ज घेतलेलो आसा कारण नवीन जोश आसा. उलटी सुवातेर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हांचे कडेन विनंती. ओके. आमचे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी तसे राज्यसभेचे खासदार अरुण सिंग हांचे कडेन विनंती करतात ताणे आमकां सगळ्यांक संबोधित करचे. भारत माता की भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी. आज मंडल अध्यक्ष के स्वागत में अभिनंदन में इस कार्यक्रम में यहाँ के एसएससी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी और सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंच पे बैठे हुए हैं. उसके साथ साथ हमारे जो विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं. जब यह मंडल अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम हो रहा था तो किस प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था, क्योंकि ये जो मंडल अध्यक्ष है साधारण पार्टी के मंडल अध्यक्ष नहीं है. ये ऐसी पार्टी के मंडल अध्यक्ष बने हैं, ऐसे पार्टी के मंडल अध्यक्ष चुने गए हैं जो गोवा की भी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की भी सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कहे तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है. जब आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और ऐसी पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में आपका चयन हुआ है जिसके नेता, जिस पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति आज देश ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है. तो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, उनके नेतृत्व में आप काम करने वाले हैं. और अगर देश के कोने कोने में देखें तो चारों ओर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार भी दिखेगी आपको. उड़ीसा में देखे तो, अरुणाचल में देखे तो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कहीं भी देखे. महाराष्ट्र में भी मैं था, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भी सरकार, चारों ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सबसे अधिक कारपोरेटर, सबसे अधिक एमएलए, सबसे अधिक सांसद कहीं हैं तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 20 राज्यों में सरकार है. तो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 3 बार से केंद्र में पूर्ण बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तो आपकी ही पार्टी की केंद्र में भी सरकार है. इस बात पे आप जहां एक तरफ मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला है आपका अभिनंदन करता हूं, उसी के साथ साथ शुभकामनाएं भी देता हूं. यह बहुत बड़ा दायित्व है. इस दायित्व के साथ
आपके पार्टी के संगठन को किस प्रकार से विस्तार करना है। जहां पे हमारे कार्यकर्ता नहीं है, जहां पे हमारे सपोर्टर नहीं है, वहां पे विचारधारा के आधार पे अपने को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा बनाना है। हर जगह जाके पार्टी का विस्तार करना है। केंद्र सरकार के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो काम आ रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करना, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना। यहाँ डॉक्टर प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अद्भुत काम। पिछली बार मैं मीडिया के सामने सारे काम का लेखा जोखा रखा था। वास्तव में कोई अगर ढंग से देखे और सोचे तो इतना बड़ा काम आपके नेतृत्व में जनता के लिए हुआ है। इतना अधिक काम कभी देखने को नहीं मिला था जो मोदी जी के नेतृत्व में आज काम देखने को मिल रहा है। इसलिए आप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। संगठन पार्टी का बहुत मजबूत हुआ है और अगर हम देखें तो संगठन की शक्ति इस बार बहुत बड़ी है। पहले से अधिक मेंबरशिप हुआ है। पहले हमारे मेंबरशिप 2900 थे, इस बार मेंबरशिप एक्टिव मेंबरशिप 2900 थे। इस बार एक्टिव मेंबर भी बढ़े हैं 3200। प्राइमरी मेंबर भी 3,30,000 से 4,25,000 हुए हैं। हम कह सकते हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के इतिहास में सबसे अधिक मेंबरशिप हुई है, एक्टिव प्राइमरी मेंबरशिप। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके सभी टीम का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारी ताकत बहुत बड़ी है और इस ताकत के आधार पे, पार्टी के संगठन के ताकत के आधार पे और सरकार के काम, डबल इंजन सरकार के काम, उसके आधार पे मैं यह कह सकता हूं कि 2027 के जो चुनाव होंगे विधानसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत फिर से मिलने जा रही है। फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। मित्रों, एक चीज आपसे बस निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि जब हमें देखें कि पुराने मंडल अध्यक्ष और नए मंडल अध्यक्ष, यह दायित्व परिवर्तन पार्टी में निरंतर होता रहता है। यह व्यवस्था परिवर्तन है। यह नहीं कि हमारा मंडल अध्यक्ष ही सब कुछ है, पुराना मंडल अध्यक्ष कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का असली मालिक कोई है। भारतीय जनता पार्टी पे अगर सबका अधिकार है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ताओं का अधिकार है। आम कार्यकर्ता ही पार्टी के मालिक है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। अकेली ऐसी पार्टी है जिसके मालिक बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि वही दिन रात मेहनत करके पार्टी को मत को जो है उसमें वोट में कन्वर्ट कराकर जिताने का काम करना। उसे राय लेना है, निर्णय सामूहिकता के आधार पर करना है और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं सदैव उनसे राय लेकर के, उनसे मार्गदर्शन लेकर के ही काम करना है, उनको काम में इन्वॉल्व करना है। कितना प्रसन्नता की बात होती है जब हमारे एक मंडल अध्यक्ष है, वह कहते पार्टी का काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वह मंडल अध्यक्ष जो बूथ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम स्वीकारा कि हम बूथ को मजबूत करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही भारतीय जनता पार्टी की एक पार्टी में जो डिफरेंस है। हर काम हमारे लिए सम्मान का काम है, इसलिए की तरह उनको अपना अग्रज मानते हैं, उनसे अनुभव से लेकर के उनको अपने कामों में इन्वॉल्व लेकर करके आप आगे बढ़ेंगे और अवश्य रूप से आप सफल होंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैं आपके बीच में काफी देर रहने वाला था। हमारी फ्लाइट 7 बजे की अभी तक है, लेकिन अब वो 5 से 6 घंटा लेट हो रही है, क्योंकि दिल्ली में फॉग हो रहा है और दिल्ली में परसों में 500 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी या डाइवर्ट हुई थी। इसलिए मैं अपनी फ्लाइट जरा प्रीपोन किया हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से क्षमा मांगते हुए ये निवेदन करूंगा, आपका उद्बोधन होगा। मैं अगर आप लोग कह देती तो हम एयरपोर्ट के लिए पहले चले जाएं, नहीं तो रात की फ्लाइट मतलब दिल्ली में फॉग है उसके कारण नहीं मिल पाएगी। तो भाई ठीक है, चले जाएं। तो चलो हम एक बार तालियां बजा करके जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनका अभिनंदन तेजी कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आएंगे तो आपके साथ और समय निकाल करके बैठेंगे। एक ही फोटो नहीं, एक फोटो ले आगे से
तुम्ही थोडे रावले तर थंय बसा आता थंय बसा अरे फाटी भारतीय जनता पार्टीचा ना भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय जय श्रीराम धन्यवाद अरुण जी। आप स्पेशल गोवा में हमारे नए मंडल अध्यक्ष को शुभेच्छा देने के लिए आए, इसलिए मैं गोवा की पूरी टीम से आपका धन्यवाद करता हूँ। सगळ्यांकडे विनंती करता बसून घेऊचे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा। वडील स्वागताचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे विनंती करता की त्यांनी आमचं सगळ्यात मार्गदर्शन करेल। दीपक बस मध्ये हॅलो भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या मंडळ प्रेसिडेंट हाच्या फेलिसिटेशनच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये आताच उलोवंक गेले अरुण सिंगजी, नॅशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टीचे। आमच्यामध्ये असतात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानवडे, जनरल सेक्रेटरी बाब दामू नाईक, नरेंद्र सावयकर, व्यासपीठाचेर असतात बाब प्रेमानंद मामरे, माजी खासदार बाब विनय तेंडुलकर, सर्वानंद, समोर आशिल्ले बाकीचे सगळे मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली नवनिर्वाचित अध्यक्ष जाल्या तितक्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन। परत एकदा माझ्या खातीर तांकां टाळयो मारात। आम्ही ऑलमोस्ट 36 मतदारसंघांनी अध्यक्ष निवड कंप्लीट झाली। उरलेल्या 4 मतदारसंघांनी अध्यक्ष नॉमिनेट जातले आणि जेणेकरून 40 मतदारसंघांनी 100% आम्ही ही प्रोसेस कंप्लीट करतले। जुन्या अध्यक्षांचे ज्यांची जबाबदारी आताच म्हणजे 60 वर्सां कदाचित जुने अध्यक्ष थोडेसे सिनियर असले, त्यांनी 45 वर्साच्या सकयल्या भुरग्यांच्याकडे जबाबदारी दिल्या। हांव जुन्या अध्यक्षांचे खरोखरूच अभिनंदन करता। सगळे येता आसतना बरें आपल्या वयले मातशें काम सोंपलें म्हणून एकदा ते घे म्हणून म्हणटाले, अशा पद्दतीन एकामेका कडेन पास ऑन करता पळय न्ही। हांवें सुरजाक पळयतालो, सुरज चड हांसोंक लागलो, मातसो येयलो तेन्ना आपली आतां जबाबदारी सोंपली एकदाची म्हणून। सुरज जबाबदारी सोंपोंक ना, आनीक जबाबदारी वाडल्या, म्हणजे बऱ्याच जाणांक जर जबाबदारी सोंपल्या म्हणून दिसा आसत जाल्यार कोणाचीच जबाबदारी सोंपोंक ना। सगळ्या जुन्या अध्यक्षांची जबाबदारी तितकीच आसा, कारण तांकां गायड करप, त्यांच्या बरोबर रावन काम करप आणि तुमकां अजूनय बी म्हणजे पार्टीच्या बरोबरीन जिल्ह्याचेर आसतले, प्रदेशाचेर आसतले, मोर्चांचेर आसतले, अशी पार्टीन खूब कामां आसा। त्या वेगवेगळ्या पदांचेर तुमच्योय नेमणुको जावपाच्यो आसा। आपूण रिलीव जालो अशें समजू नाका। पार्टीचें काम सगळ्यात कार्यकर्तो हे सगळ्यात व्हडलें काम आसा आणि कार्यकर्तो हे सगळ्यात व्हडलें पद आसा आणि ते पद आपल्याकडे असल्या कारणान कोणाकूच अशें दिसचें न्ही की बाबा चल आपूण आपले एकदाचे तकले वयले काडले आनी हेच्या तकलेर दवरली माळ म्हणून, तशें समजू नाका। कारण म्हाका तुज्या चेहऱ्या कडेन पयल्या उपरांत तशें दिसलेलें म्हणून हांवें तुजेंच नांव घेतलें। ओके, त्या खातीर सगळ्यात पयली हांव तुमचे जुन्या अध्यक्षांचे अभिनंदन करता की फाटल्या अशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्या जाणांक टेन्युअर चड मेळ्ळो। म्हाका दिसता हो टेन्युअर सगळ्या जाणांचो 5 वर्सांचो टेन्युअर जालो
5 वर्सां टेन्युअर तुम्ही मंडळ अध्यक्ष म्हणून उरले आणि तुमच्या कार्यकाळात पार्टी परत एकदा 2022 आम्ही सत्तेर हाडपाक शकले आणि बऱ्याच जाणांनी सगळ्यांनी एफर्ट्स केले, आमदारांनी एफर्ट्स केले, आमदार जिंकले, पण अध्यक्षाचोय रोल हो तितकोच इम्पॉर्टंट उरता. त्या म्हणजे खूप कडेन इम्पॉर्टंट उरता. हांव कित्याक सांगता, थोडे कडेन जेन्ना पार्टी कॅन्डिडेट बदलता तेन्ना तरी तो सामको इम्पॉर्टंट उरता. कारण फर्मली पार्टी बरोबर रावप आनी पार्टीचें काम फुडें घेवन वचप हे सगळ्या आनी बऱ्याचशा कार्यकर्त्यांनी पार्टी खातीर तें काम सातत्यात केलां आनी आमी ज्या पद्दतीन म्हणटा नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड आमी आसात आनी त्याच धर्तीचेर तुमी सगळ्या जाणांनी तें काम केलां. म्हणून हांव फाटल्या अध्यक्षांक तुमच्या टेन्युअरान तुम्ही परत एकदा आमकां सत्तेर हाडल्या बद्दल हांव मनापासून तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. नवीन अध्यक्षांचेर जबाबदारी आसतना सांगता हांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार रोखडेच जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाची जबाबदारी तुमचेर आसा, थोड्यांचेर म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाची जबाबदारी आसा. म्हाका दिसता जिल्हा पंचायत इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली डिसेंबर 25 आणि म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन इन मार्च 26. म्हणजे सगळ्या अध्यक्षांक रोखडेच म्युनिसिपालिटी आणि जिल्हा पंचायत ह्या इलेक्शनाक वचपाचे आसा. ताज्या उपरांत आमचे मेन MLA इलेक्शन हे 27 जातले आणि ताज्या उपरांत 29 हे MP इलेक्शन जातले. ताज्या मदीं पंचायती जातले तितून हांव पडना, कारण त्यो पंचायती मागीर म्हणटले म्हाकाच रावूंक जाय जाल्यार तूं आनी खंयचो सांगता काय म्हणटात मागीर. ती पंचायतीच्या इलेक्शनाचेर हांव उलोवंक ना, पण आमकां 3 इलेक्शनां ही खूप महत्वाची इलेक्शनां ही हांव म्हणटलो की त्या मतदारसंघात त्या मंडळ अध्यक्षाच्या लिडरशिपीच्या सकयल लडोवपाक जाय. ताचे आमकां जर मतदारसंघ जिखपाक जाय आसत जाल्यार मंडळाचो अध्यक्ष हो महत्वाचो आसता. आमी जशें म्हणटा की बूथ जिखपाक जाय आसत जाल्यार बुथाचो अध्यक्ष महत्वाचो आसता. बुथाचो अध्यक्ष जर बरो आसत जाल्यार तो आमी बूथ जिखूंक शकता इजिली आणि बऱ्या पद्दतीन जिखूंक शकता. आणि जर मंडळाचो अध्यक्ष मतदारसंघात 3-3, 4-4 मंडळां आसता, पण आमच्या राज्यात मंडळ इज इक्वल टू मतदारसंघ. म्हणून आमी मंडळाचो अध्यक्ष हो खरोच बरो आसचो पडटा, म्हणजे आमदाराच्या पेक्षा म्हणजे चड बरो आसचो पडटा. कित्याक एकदां जर आमदाराक फावना जाल्यार तो सगळ्या लोकांच्या घरा कडेन वचूंक. म्हणून आमी जिखता, आमी राज्यांत केल्ली काम, आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ओवरऑल डेव्हलपमेंट आमी जे सरकार म्हणून जे करता तेका लागूनय मत मारता. आमी जिखता, जेका आमी तिकेट दिता त्या मतदारसंघात तेजो काही थंयसर प्रभाव आसता म्हणून तेका लागून मतां मारता. आणि 5वें कितें महत्वाचें आसत जाल्यार आमचो मंडळाचो अध्यक्ष सुद्दां तितकोच महत्वाचो आसता, कारण तेकाय लागून लोक जे आसता त्या मंडळात तेणी जितकें काम केलां, तेणी लोकां कडेन संपर्क कितलो केला, लोकां कडेन कशा पद्दतीन वागता, हाकाय लागून लोक हे त्या मंडळात किंवा त्या मतदारसंघात आमकां मतदान करता. म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा की सगळ्या जाणांनी की आमी फाटले फावटी आमचो अनुभव, हांव मुद्दाम अनुभव इतक्याच खातीर सांगता की फाटले फावटीचे काही मतदारसंघातले आमचे मंडळ अध्यक्ष फर्मली पार्टी बरोबर रावले. पार्टी जो निर्णय घेता तो म्हाज्या खातीर मान्य, पार्टी जो जेका कॅन्डिडेट घडोवन दिता तो म्हाज्या खातीर फर्म, म्हणजे म्हाज्या खातीर सर्वमान्य म्हणटा तसो. आणि ताच्या खातीर तेणी कंटिन्युअसली आपलो इंटरेस्ट खंयच ना तर पार्टीचो इंटरेस्ट पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाक जाय म्हणून रात आनी दीस काम केलें. हांव खरोखरूच म्हणजे अशा पद्दतीचेंच काम हे तुमच्या सगळ्यां कडल्यान अपेक्षीत आसा. तशें जर सगळे अध्यक्ष जर पळयले जाल्यार मॅक्झिमम अध्यक्ष हे आमच्या युवा मोर्चांतल्यान आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते आसा. पयलेच फावटी पार्टीन जेन्ना बिलो 45चो निर्णय घेतलो, थोडोसो फाटी फुडें आमी सगळेच आयले, तुमी न्ही, आमी बी वयर मातशे फाटी फुडें आयले की आतां कोण मेळटले, कशें मेळटले, कितें जातलें, कोण परत सगळ्यांनी तर म्हणजे बरेच जाण गव्हर्मेंट सर्विसेक आसलेले काय जावंक शकना, प्रायव्हेट सर्विसेक आसलेल्याक टायम मेळना, मागीर जातलो कोण ह्या ती प्रश्नचिन्ह आसले. पण तरी सुद्दां म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात विचार करून जेची निवड केली आणि जेन्ना पळयले पळय आसत जाल्यार 50 ते 60% कार्यकर्ते हे मुळात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे काम हे 2008-2009 हाज्या पासून तेच्यांनी सुरवात केल्ले तेच कार्यकर्ते आज मंडळाचेर पावल्ले आसा.
म्हणजे पार्टी जी आसा ही आनीक यंग जाली म्हणपाक कांयच हरकत ना. पार्टी युवा जाली. म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांत माननीय मोदीजी जे विकसीत भारत हे स्वप्न जे पळयता ते साकार करपा खातीर हांव 2027 न्ही तर तेज्याय फुडें परत एकदा सत्ता हाडपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्यांनी वावुरपाक जाय, सातत्यान सगळ्यांनी काम करपाक जाय. ती एक यंग यूथ ब्रिगेड आमच्या कडेन मंडळ अध्यक्षांची तयार जाल्ली आसा. अध्यक्ष नवीन जाल्या उपरांत ताजी स्पिरीट, ताजी काम करपाची प्रत्येकाची स्टायल ही वेगळी आसतली. पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आमी सातत्यान ओल्ड जुनो अध्यक्ष आसतलो, त्या मतदारसंघाचो आमदार आसतलो, हेजी एडवायस घेवप ही गरजेची आसा. काम म्हाका जाय तशेंच हांव करतलो अशें न्ही, तर काम हांव पार्टीक जाय तशें करतलो. म्हणजे जर खंयसरी कॉन्फ्लिक्ट दिसता आसत, कदाचित आमदार आनी मंडळ अध्यक्षा मदीं पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसा, पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा, हाज्या कडेन उलोवन थंयसरले इश्यू रिजॉल्व करप आनी पार्टीचें काम वाडोवप हे आमचें पयलें काम आसा. म्हणून पार्टीचें काम वाडयता आसतना फाटले फावटी आमकां कितले बूथ हल्लेले आसा, कितले बूथ आमचे कमी पडलेले आसा हाजेर चाचपणी करून स्वता प्रवास त्या मतदारसंघात पूर्णता करप ही तुमची जबाबदारी आसा. हाज्या फुडले मंडळाचे पुराय इलेक्शन्स जातले, मोर्चांचे इलेक्शन्स जातले, बट त्याय सगळ्या पदांचेर पार्टीचे बरे कार्यकर्ते येवन संघटनात्मक काम आमी कशा बऱ्या पद्दतीन वाडोवपाक शकतले हे सगळें म्हत्वाचें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना फोकस जो आसतलो हो 2027च्या निवडणुकीचेर आसतलो. आनी तो फोकस दवरून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कामाक लागपाची गरज आसा. आनी हे सगळें करता आसतना आमी सातत्यान आमच्या पार्टीचो ध्येय आनी धोरण विच इज एन अंत्योदय, जे समाजांतलो शेवटच्या मनशा आमी आमच्या केंद्र सरकाराच्यो योजना, राज्य सरकाराच्यो योजना ह्यो सदोदीत कार्यकर्त्यांच्या पासून पावय केल्ले आसा. मुद्दामून याद करात 2012ची निवडणुका जाल्या उपरांत सगळ्यात पयली सोशल सेक्टरांतल्यो योजना जर खंयच्या राज्यांत सुरवात जाली जाल्यार त्या गोंय राज्यांत सुरवात जाली. जेन्ना आमी 500 रुपयाचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे फॉर्म हे जर सगळ्यांत पयलीं कोणी भरले जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी लोकांच्या घरा कडेन वचून पंचायतींनी म्हणजे बारीक बारीक कॅम्प लावन 500 रुपयाचे फॉर्म भरलेले याद करात. आनी म्हणून 1,40,000 लोक अजूनही पेन्शन घेतात. ते दीस लोक अजूनही याद काढतात, कारण माझा फॉर्म म्हणजे हांगाचे कार्यकर्ते घरा कडेन येयल्यान तेंच्यांनी फॉर्म भरलेलो आसतलो. आपूण मंडळ अध्यक्ष जालो आनी कोणूय एक सुद्दां मनीस दुर्लक्षीत उरूंक ना. एक सुद्दां मनीस खंयच्याच ज्यो रुटीन योजना पासून आपल्या मंडळात तो मेळनासतना उरूंक ना आसतलो. अशा पद्दतीन म्हणजे आपूण काम करतलो जेणे करून त्यो सगळ्या पर्यंत पावच्यो हाज्या खातीर आपूण काम करतलो. म्हणून जर मंडळाच्या अध्यक्षान काम केलें जाल्यार आमी खऱ्या अर्थात अंत्योदयाचें तत्व माननीय मोदीजी जे म्हणटा आमी सर्वसमावेशक सगळ्या पर्यंत पावचे हाज्या खातीर सातत्यान आमचे सगळ्यांचे काम आसतलें. आमकां पार्टीक अपेक्षा आसा की आमी सदोदीत सगळ्या पर्यंत पावचे. म्हणून मतदारसंघात आसलेले आमदाराचे कार्यालय हे आमी पार्टीचे कार्यालय आसल्या कारणान त्या सगळ्या बऱ्या कामा खातीर ताचो खूब बरो उपयोग हो आमी करपाक शकतले. ज्या मतदारसंघात आमचे कार्यालय नासत, ओके, आमचो माजी आमदार आसत किंवा प्रदेश अध्यक्ष आसत, हेका सांगून ते कार्यालय परत एकदा कशा पद्दतीन नव्यान सुरू करप, लोकां खातीर इट इज एन आमी पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट किंवा ऑफिस पार्टीचे कार्यालय हे परत एकदा पुनर्जीवित करप आणि नेटान काम सुरू करप ही जबाबदारी तशी मंडळ अध्यक्षाची आसा. ज्या जाग्यार आमचो आमदार आसा तो सीट तर आमी निवडून हाडटलेच, पण ज्या जाग्यार आमचो आमदार ना थंयसर आतां पासून कितें स्ट्रॅटजी करपाक जाय ताची तयारी सगळ्या मंडळ अध्यक्षांनी आतां पासून तेची तयारी सुरू करपाक जाय. आमी तशें म्हणटा की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास त्याच धर्तीचेर आमकां खंयसरूच जातीभेद आणि धर्मभेद न दवरता सगळ्यांकडे वचप हे आमचें काम आसा. एकूय घर सुटचें न्ही, सगळ्यांकडे आमी सातत्यान संपर्क दवरचो आणि भारतीय जनता पार्टी तेंच्या पर्यंत पावोवची हे काम प्रमुख जबाबदारी म्हणून आमी सगळ्या अध्यक्षांनी करची अशें म्हाका दिसता. कारण तुमी सगळे जाण तशें खूब वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें काम कंटिन्युअसली करता. तुमच्या खातीर हें नवीन काम न्ही, फक्त जबाबदारी नवीन आसा. परत एकदा सांगता, कारण ही जबाबदारी नवीन आसा आणि दिल्ली जबाबदारी आपल्याचेर आपूण कितली बऱ्या रितीन पार पाडटलो किंवा आपलो टेन्युअर कितल्या बऱ्या पद्दतीन आपूण तेचो पार्टीक फायदो करून दितलो त्या मतदारसंघात
ही जबाबदारी जर आमी योग्यरित्या पेलली जाल्यार म्हाका दिसता पार्टी सदोदीत प्रत्येकाचो विचार वेगवेगळ्या पदा खातीर वेगवेगळे फावटी केल्लो आसा. म्हणून माझे तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की तुमचो परफॉर्मन्स हो तुमच्या कामाच्या रुपात तुम्ही दाखोवचो. आमी सदोदीत पळयता की ज्या कंपनीत आमी कामाक आसता थंयसर आमचो ऑडिट रिपोर्ट आमी दिता किंवा थंयसर आमचो परफॉर्मन्स कार्ड आमचे आसता. बट हो परफॉर्मन्स कार्ड तो सीट निवडून येवप किंवा पार्टी ज्या बुथाचेर कमी आसली तो बूथ परत एकदा म्हणजे बूथ जिखप होच आमचो खरो परफॉर्मन्स आसा. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक परत तुमच्या सगळ्या जाणां कडेन मागता तुमचो चड वेळ घेवचो ना. बट एक गजाल, कारण आमी सगळे जाण निवडून आयल्या उपरांत प्रत्येक फावटी म्हणजे अरुण सिंगच्या हस्ते, म्हज्या हस्ते, अध्यक्षांच्या हस्ते सगळ्यांचे फेलिसिटेशन जाले, सगळ्यांच्या बरोबर फोटोग्राफूय जालो. बट खऱ्या अर्थात म्हणजे कामाची सुरवात ही आयज पासूनच जाल्या, फाल्यां न्ही. म्हणून म्हाका दिसता की फाल्यां हे केन्ना परत येयना. हय, म्हज्या कामाची सुरवात हांव आयच्यानूच करतलो अशा पद्दतीन जर सुरवात केली जाल्यार आमकां खूब बरे रिजल्ट्स हे 2027च्या निवडणुकेक मेळटले. बरे आसत वायट आसत, आमी सगळ्या जाणांनी भायर उलोवच्या पेक्षा आमी सगळ्या जाणांनी ते पार्टी कडेन उलोवचें. आमकां बरेचशे फावटी आमकां ज्यो गजाली सांगन दिसता त्यो पार्टीक सांगच्यो. आयच्या जनरल सेक्रेटरी, अध्यक्ष, हांव जेका कोणाक सांगन दिसता ताका सांगच्यो. म्हणजे जेणे करून आमकां पार्टी ग्रो करपाक डे बाय डे बरें पडटलें. हांव परत चड न वेळ घेता, तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी कामा खातीर तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. इतकेंच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा दोन्ही हात वयर करून भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा अब की बार फिर एक बार देव बरें करूं दोतोर. फुडले सुवातेर आमचे 2 मतदारसंघातले बिचोली डॉक्टर कस्तूप पाटणेकर हांकां विश्वास गांवकारांकडे विनंती करता तांगेर माचयेर येवचे आनी तांचो सत्कार तांणी घेवचो. विश्वास आदले अध्यक्ष हे बिचोली मतदारसंघाचे अध्यक्ष डॉक्टर कस्तूप पाटणेकर. व्हडल्यान ताळी जावं दी तेंचे खातीर. त्याचबरोबर तालेगाव मतदारसंघाचे अध्यक्ष विवेक भंडारी. आता या कार्यक्रमाचा शेवट त्याची पहिली एकच विनंती सगळ्या नवे मंडळ अध्यक्षाकडे सगळ्यांनी नमो ॲप, सरळ ॲप, वेबएक्स आपल्या मोबायलाचेर डाउनलोड करचे आणि जो मन की बात जो कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदीचो प्रत्येक महिन्याच्या 4थ्या आयताराक शेवटच्या आयताराक जाता तो कार्यक्रम आपापल्या मतदारसंघातल्या बूथ अध्यक्षाक कंपल्सरी करचो जेणे करून तुमचे रुटीन वर्क सुरू जातले. फुडले सुवातेर आमचे जनरल सेक्रेटरी दामू नाईक हांचे कडेन विनंती करता की सगळ्यांचे आभार व्यक्त करते. सगळ्याक नव्या वर्षाची शुभेच्छा. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं हजर रावून माननीय सांसद राज्यसभेचे तशेंच नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण